नावेली वाठारांतल्या मिनी सिवेज ट्रीटमेंट प्लांटाची देखरेख सारकी जावंक ना। प्लांटात सोडिल्ले सिवरेजीचे उदक साठोवन उरिल्ल्यान हो प्लांट आता थिगरांचो ट्रीटमेंट प्लांट जाला। फाटल्या 3-4 म्हयन्यां सावन कंत्राटदारान नूतनीकरण करूंक नाशिल्ल्यान प्लांटाची अवतिकाय जाल्या, तो बुरसो जाला। आयकात रमेश नायक रावताचो खाशेलो रिपोर्ट। आज आमी आसात हो नावेलीचो मिनी ट्रीटमेंट प्लांट आनी हो सद्याक मिनी ट्रीटमेंट प्लांट जो आसा गार्बेज मिनी ट्रीटमेंट जो सिवरेज ह्या ट्रीटमेंटात हांगा ट्रीट जाता। हांगा प्लास्टीक आसा तें काडटा आनी सेपरेट करता आनी उदक जें आसा हें मागीर जें साठ्या तळ्याच्यान तशें वयता आनीक मागीर तें जो सेप्टीक टँक आसा आमगेलो ह्या सेप्टीक टँका वयता। पूण सद्याक हो जो मिनी ट्रीटमेंट प्लांट आसा नावेली हो सद्याक थिगरांचो प्लांट जाले कडेन आसा। आतां तुमी पळयतात हांगा सगळे ह्या प्लांटा भितर थिगूर आसात। हे थिगूर आसप बरेय बी, आमी वायट म्हणटात हे आसप कित्याक म्हणल्यार हांगा बारीक बारीक जो जीव जाता तो जीव हे थिगूर आसा ते खातात। पूण हांगा सांगपाचें म्हळ्यार ह्या प्लांटाचेर पयलीं देखरेख करपाक लोक आसताले, हांगा मनीस आसताले, कोणाक तरी कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो। पूण आतां गेले 2-3 म्हयने जावन गेले ते हांगा तो पळोवपी मनीस ना। हो कॉन्ट्रॅक्ट काबार जाला काय कितें म्हूण तो कोणाक कांय खबर ना। पूण हांगा हो जो प्लांट बंद आसले कारणान हांगा जे ह्या नालांक जे प्लास्टीक येता, बॉटल येता या आनी कितें येता हें काडून दवरपाचें हांगा ढीग जाले कडेन आसा। आनी हो बेगीच्या बेगीन ढीग व्हरचो ना जाल्यार हो पावस येयल्यार होच जो प्लास्टिकाचो ढीग आसा हो भितर परतो पडटलो आनी हांगा त्रास जातले। त्याच बरोबर हो जो नालो आसा हो निवळ करूंक जाय, कित्याक हो नालो इम्पॉर्टंट आसा। कित्याक मडगांवच्यान जी सिवरेज येता ती ह्या प्लांटाचेर ट्रीट जाता आनी हांगा साकून चेंबरांतल्यान ती मेन जो सिवरेजी प्लांट आसा शिरवाड्यार ह्या प्लांटा वयता आनीक थंयच्यान सगळें जे रॉ वॉटर कितें उदक जाता तें सगळें थंय क्लीन जाता। पूण हांगा खंय तरी ह्या प्लांटाची देखरेख करपाक जाय, ना जाल्यार हांगा ह्या पावसाक उदक भरतले आनी रस्त्यार येतले आनी लोकांक त्रास जातले। लोकांक हे त्रास जावचे म्हणून आज गांवचे लोकांनी सांगले कडेन आसा की हेजेर बेगीन जो गांवचे MLA आसा उल्हास तुयेकरान लक्ष घालून हांगा ह्यो कॉन्ट्रॅक्टर दवरचो म्हणून। कित्याक बंद आसा हे बाबा पळय ह्या दिसान चड करून हे जे प्लांटाचें काम चलतालें तेन्ना तेंगे लोक बी रावन हांगा क्लिनींग चलताली। आतां एक हालीं 2-3 म्हयने जाले ते लोक हांगा कोण रावताले प्लांट चेकअप करपाक, पळोवपाक, देखरेखी करपाक, ते लोकूच ना। आनी इतलो घाण वास मारता। हांगा सायडीन बरे बंगले आहा, पॉश एरिया आहा आनी हे नावेली एरिया पडटा। चड करून आमचो MLA उल्हास बाब तुयेकर हांव तेच्या लागीं मागता की हेजेर मातशें चड करून लक्ष दिवचें, कित्याक ते माल हांगा काडून घाण बी पडला पळय। ह्या दिसान आतां म्हणल्यार पावस येतलो, पावसा टायमार ते सगळे बुडून तेय उदक वचून भायर हाडचे घाण हे जातले आनी हे चॉकअप जालें जाल्यार आख्खो हो पळय आमकां मडगांवय पडटा, नावेलीय पडटा। 2 कडेन पळोवपाक गेल्यार हो मेन क्लीन आसपा जाय आनी हांगा देखरेखीचो मनीसूच ना म्हणटकीर कसो क्लीन जातलो हे तुमी विचार करपा जाय। आनी जो ऑथॉरिटी हाका चोवन कितें देखरेख करता तेंच्या लागीं हांव अपील करता, मागता की ते येवन हांगा पळयचे आनी हे क्लीन जाता तितके बेगीन क्लीन करचे। कित्याक फकीर बांदाच्यान हो आख्खो घाण येता आनी थंयच्यान बी तो फूल चॉकअप जालो, हांगाय चॉकअप जालें जाल्यार भरलो जाल्यार ते आमकां मागीर मुखार पावसान चड त्रास। उदक वयर येतलें, उदक वयर येतलें न्हू, वयर येतकीर आतां काडून दवरला तेगेच पळय कोण करतलो, क्लीन कोण करतलो? ते काडून दवरला तेय उदकान वयतले, परत चॉकअप जावन वयर येतलो आनी घाण इतली वास मारता की हांगा रावपा जायना। बाबा हांव MLA उल्हास तुयेकरा लागीं मागता सरान येवन मातशें चडान बेगीन जाता तितलें क्लियर करचो आनी हो आमचो नालो मातसो क्लीन दवरचो। गोवा क्लीन गोवा आनी आमचे गोंयांचे आमचे राखपा जाय हें मागता हांव। तुजें नांव कितें? अब्दुल कादीर। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकार आनी निखिल जल्मी।